न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. बाबा हॅलो म्हण, हॅलो म्हण मरे, हॅलो कर मरे. पळयता हा पळय, हॅलो, गुड इव्हनिंग जाली ना, गुड मॉर्निंग बी म्हणशी. 5:30 जाले दिसता. मॉर्निंग म्हणटा, गुड इव्हनिंग म्हणटा. तर टाइम कितलो जालो रे? 5:30. तर आयज आसा संडे आणि आता न्ही सांजची 5:30 जाली. बाय माझ्या तोंडाक कशें पळयता पळय. आणि 5:30 जाले आता सांजची. आणि आयचो व्हिडिओ जसो पळय हांव आतां इतलो लेट सुसेगाद असो स्टार्ट करता. संडे न्ही आयज सगळे सुसेगातीन, सो व्हिडिओय बीन जो आसा पळय तो सुसेगातीन. तर इतले लेट आतां तुमी म्हणटली खंय वयता? मार्केटान वयता काय म्हणून संडेच्या. तर मार्केटान वता, बट संडे जे विकली मार्केट लागता भाजी येणो तेजे शॉपिंग आणि तेका लागून अशें वचना. अशेंच बेश्टीच कारवार या अशें म्हणून भायर सरल्या. लास्ट व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगलें पळय कालच्या की म्हाका वचपाक जाय आशिल्लें बेश्टें अशें 5-6 म्हणून, बट बाय न्हिदलें वचपाक मेळना म्हणून. सो काल वचपाक मेळना न्ही. आयज बाय उठलेले 3 सुमार, कितें तरी 2:45 उठलेले. ते न्हिदलेच ना, ते आसूं म्हटलें जागे आसा, न्हिदोन बी उठला न्ही. आणि न्हिदय बी ना, ते न्हिदयतालो तेका न्हिदना जालें. सो म्हटलें चल अशें ते भायर 5 जे आसा पळय ते मारून येवया अशें म्हणून. खूब दीस जाले घरा कडेन दिसता खंय वचूना न्ही, तेका लागून आतां भायर सरल्या. बेश्टीच कारवार असो एक रावंड मारतली. अशें दिसलेलें पावस पडटलो म्हणून, बट ना, पावस नामो निशान ना. असोच आसा सकाळच्यान. काळोख जाना. हय, उदो तरी जावन काळोख, आतां तरी मातसो उजवाड असो दिसता न्ही सामको. आनी सकाळच्यान न्ही पावस पडत आशिल्लो, पिरी 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 कर बारीक पावस तो पडटच आशिल्लो. मागीर दनपारा असो थांबलो, पण काळोख जो केल्लो आसा पळय तो तसोच आसा. आणि आयज संडे मार्केट न्ही, रस्त्यार बी खूब गर्दी आसा. बरें जालें आतां सांजचो पावस ना तो, कित्याक लोकांले आतां मार्केटाक विकली शॉपिंग बीन आसता न्ही, भाजी पालो हे ते सगळें. आनी तुमकां तर खबर आसा पावसांक भाजी बी भिजली म्हणटकीर ती पिड्यार जावन वता. सो बरें जालें मातशें आसोर केला तो. आनी एक्चुली मनसून अजून गोंयान पावूना न्ही रे. 9 तारखेक म्हणटालो न्ही मनसून. केरलाक कितें 1 तारखेक आनी हांगसर 9 तारखेक म्हणटालो. बट मनसून स्टार्ट जावन पावस पडटा पळय तसो अजून पावस पडूना. मनसून स्टार्ट जावन हय तशें आतां वारो बिरो मारून पावस पडपाचो आसा खंय. सो पळोवया केन्ना पडटा तो. सद्याक म्हणल्यार आमी भायर सरोया खंय अशें एक 5-6 जे समेनी मारून येवया अशें म्हणून भायर सरल्या. पळोवया खंय पावता कशी पावता तें कांयच प्लॅन असो ना. आनी म्हाका न्ही कारवार अशें एक बारीकशे शॉपिंग अशें म्हणना, 1-2 वस्तू ज्यो आसा पळय बारीकश्यो अश्यो घेवपाच्यो आशिल्ल्यो. पळोवया घेवप जाता काय ना तें, कित्याक फाल्यां आमकां एक बायेचें बारीकशें फंक्शन करपाचें आसा. सो तें तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन कळटलें. तेच्याच खातीर म्हाका 1-2 बारीकश्यो वस्तू ज्यो आसा पळय त्यो जायो. जायच अशें ना, बट मेळ्ळें जाल्यार म्हाका घेवपाक अशें मन आसा. पळोवया कशें कितें तें, सगळें हेजेर डिपेंड. हो कसो तो हें करता तो, कशी गाडी घुंवता पळय न्हू आमची, तशें वयतलें हांव मागीर. ओके सो चलो संडे मार्केटाक येता तुमकां. तूं भायल्यानच्यान वचप न्ही आशिल्लो रे, असो मार्केटांतल्यान कितें येयलो आसूं तें. आनी कसकटांतल्यान आतां चल मार्केटांतल्यान. मार्केट बी खूब तेंप जालो दाखोवया मातशें व्हिडिओचेर. आमी काय रावचे ना न्ही, अशेंच दाखोवया मातशें. आनी पळयात गरम जाता, AC चालू आसा तरी खंय. ओके सो चलो. सो हे पळयात हांगासर मार्केट सगळें येल्लो येल्लो हे घालून, प्लास्टिक्स घालून. पळयात सगळें. आमकां एक्चुली भाजी बी जी आसा पळय ती जाय घेवपाक जाय घरा कडेन. कांदे टमाट बटाट ना, सोंपपाक येयल्या. सोंपू ना, सोंपपाक येयल्या. बट हाका म्हटलें फाल्यां हांगा वयतली न्ही. फाल्यां म्हटल्यार ह्या दिसान म्हाका बागायतदारान वचपाक जाय. मंथली शॉपिंग जी आसा पळय न्हू म्हाजी ग्रॉसरी ते हाडपाक. सो थंयच पळोवया अशें म्हटलें. पळोवया कारवार चान्स पडलो घेवपाक जाल्यार घेवचें. सगळें आसा पळयात, कितें ना म्हणून ना. दोनी सायडीच्यान ना अशें न्ही, एकूच सायडीच्यान अशें म्हणून. हे पळय दोनी सायडीच्यान आमचें मार्केट. पपायो बऱ्यो आसा मरे. हे पळय कलरूच सामको पयसुल्यान हायलायट जाता. आनी वयर तुमी पळोवपाक शकता. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. बाय सांग उठोवन पळयता खंय कितें जालें काय म्हणून. सो हो पळयात वयर पावसान केला काळोख सामको.
बट पाऊस पडना असो तसा सकाळच्या रोड बी सगळं सुकला. पावसच ना न्ही रोड आणि सुकला म्हणपाचो कसं पावसान का केला बाय. आणि वयर हे पळय कितें रे ते गिदाड दिसना मोबायलाचेर. हा दिसता बारीक पळयलेले पळय हांगासर कितले आसा पळय मुयो अशें दिसता. आनीक हो म्हाजो पयली सान न्ही म्हाका हांगसर बरें दिसता. हो म्हाजो परफेक्ट व्यू म्हणटा पळय न्हू तसो. तर हो इतलो वयर असो डोंगर पयलीं बरें आसलें हांगा हे सायडीन सेम डोंगर. किल्लो असो आशिल्लो न्ही किल्लो आसता शिवाजी. शिवाजीचो. हांगसर हे स्टेप्स बी आसले हांगा. खबर आसा म्हाका तें. हांव म्हळ्यार आमी पयलीं ह्या सायडीन ट्रॅव्हल करताले तेन्ना आशिल्लें न्ही हांगा लोक पळय कितले तर गाडो बी लागपा लागलो मरे. कोण फोटोशूट करता. सो हे पळय आतां सर ही न्हंय काली रिवर आनी तो दर्यो ती बीच आनी हे रिवर आनी हो मदल्यान ब्रीज. आनी लास्ट इयर तो काय तेच्या लास्ट इयर तो ब्रीज पडलेलो तो वर्स सावन गेले आसतले न्ही पावसा पयलीं जो ह्या सायडीचो आमचो ब्रीज पडलेलो पळय. अजून कांय जालो ना रेडी ब्रीज जो आसा पळय न्हू कितें तरी काम चालू आसा मशिनरी बीन आसा बट हे चालू जालें ना. फूल रेडी जालो ना चालू सगळेंच. आमी कारवार आनी आंब्याक पळया कितले रश ती. आंबे न्ही सॉरी पपायांक भरपूर रश पडले. आनी कारवार आसा गर्दी मार्केटांक. पळयात अशें रोड जे आसा पळय न्हू ह्या रोडांनी अशें करून मार्केट लागता सगळ्या रोडांचेर. आनी लास्ट टायम न्ही ते आमी एक संडे केले तेन्ना अशे आंबे घेवन बसलेले ते. आतां केळी जाता ती न्हू. हय पावस पडले केपां आसा मरे हांगा आंबे आसा येपयात. आनी मेन म्हटल्यार कितें खबर आसा नीलम आंबे जे आसा पळय ना ते येवपा लागले. आनी हे पळयात तुमचे हय सुके नुस्त्याचें मार्केट ह्या सायडीन खारे आनी पणस बी भरपूर आसा. आंबे पणस पपाय सगळे येयले. आनी हे कितें रे हा ते बांबूचे वजी आनी सुपां बीन. पार्किंग ना न्ही पार्किंगाकच प्रॉब्लम हांगासर. सो हे पळयात हांगासर आमी बायेक थोडीशी आयदनां जी आसा पळय न्हू ती घेतल्या. हे पळय हे पळयात हांगासर कोंबड्यो विकपाक येयल्या. आनी तुमकां मेन गोश्ट दाखयता तर झूम करता दिसता जाल्यार पळयात तुमकां हांगासर जे फ्रुट्स बी घेवन बसल्या पळय न्हू तेजे फुड्यान तुमी पळोवपाक शकता. हे पळयात हांगासर हे येयला किल्ल येयल्या किल्ल न्ही रे किल्ल आयल्या म्हणटा हांगच्यान झूम करून दिसत ना. अशीच वयतली न्ही आमी स्ट्रेट दाखयता नाका रे इतले बेगीन. कशें येयले रे ते इतले बेगीन. पावस आतां 2-3 दीस ते हा मरे पडपाक स्टार्ट जाले आनी किल्ल येयले. दाखयता तुमकां बी अजाप दिसतले पळोवन. दी बायक दी म्हाजे कडेन. हांगासर हे पळयात मस्त न्ही इतले बेगीन येयले किल्ल जे आसा पळय ते. आनी कितले येयल्या खबर आसा भरपूर आसा मार्केटान किल्ल. घराकडे किल्लोन काडलाय आसता. कितें म्हणटा ते बॉयलर कोण रे. हे पळयात हांगासर फ्रुट्स ड्रॅगन फ्रूट पळयात कितले येयल्या ते ऑप्शन्स पळया. फ्रुट्साचे डाळीम आंबे एप्पल माल्टा संत्रा पेरू ड्रॅगन फ्रूट सगळे आसा. कितें ना म्हणून ना ती चड पिकल्या अशें दिसना. ड्रॅगन फ्रूट कशें पळय ड्रॅगन फ्रूट सामके भरपूर आसा बट मातशे न्ही बावले अशे. आनी तेवूय बीन हे पिंक कलरचे ड्रॅगन.
आम्ही हांगासर घेतला ड्रॅगन फ्रूट आणि पेरा. ड्रॅगन फ्रूट 200 रुपये सांगताल तो 150 रुपयांनी दिली देणार आहे. आणि पेरा 100 रुपये किलो. ॲपल मातशें खूब कॉस्टली 250 रुपीज किलो बारीक आसा. हे माल्टा न्ही हे हायब्रीड कितें ऑरेंज कितें खंयचें 200 रुपीज किलो हे. बट नाका म्हटलं एका हांवें. सो हांगासर न्ही बरें अशें रोड सायडीन बसता. आमी येतालीं पयलीं तुमकां दाखयलां हांवें अशें करून ह्या रोडाक जे आसा पळय ते अशें करून बसता ते खूब जाण. पयलीं आमगे सदाशिव गडार बी बसताले आतां बसनात. म्हळ्यार ते हायवेचेर सदाशिव गडार. हा पळय डेडू डेडू. काय अशें चड आमी भाजी बी घेवता. चड न्ही भाजी बी घेतलीच ना फक्त फ्रुट्स जे आसा पळय न्हू तेच घेतल्या. आणि आसा हांगा आमच्या थंय मागीर गडा पेक्षा न्ही सदाशिव गडा पेक्षा हांगसर न्ही ऑप्शन्स भरपूर आसता भाजयेचे बी. हे पळय तुमी रोडार दाखयता तुमकां गर्दी. दोनी वाटेच्यान गर्दी पळयात कशी ती. भरपूर गर्दी जी आसा पळय न्ही ती पडला. आनी हांगासर न्ही हे पळयात हे येयल्या नाल्ल येयल्या किल्लांनी दिसता नाल्ल विकपाक येयल्या गाडी भरून. आणि गर्दी जी आसता पळय ती भरपूर आसता. मार्केटां ऑप्शन हे पळय भरपूर सगळें आसता कितें ना म्हणून ना. सो आतां आमी वता बिचार. बरो वेदर आसा न्ही सो एक रावंड बिचार मारता आनी रोकडीच मागीर वता घरा. बायक मातशें घेवन वता. तेजोय मातशी मायंड चेंज जाता मातसो मूड बी फ्रेश जाता न्ही ताका लागून. बिचार गर्दी पळयात कितली ती. हे पळयात बिचार लोकांनी गाडयो ज्यो आसा पळय त्यो पार्क केल्यात सगळ्यो. ह्या सायडीचे हांगा बी पार्किंग आसा एक्चुली ना अशें ना न्ही. हांगा पार्किंग आयज संडे न्ही ताका लागून चड गर्दी आसतली. हेका आनी कितें रूच येता रे. घेवप न्ही आशिल्लो शोरमा तुका जाय जाल्यार. शोरमा बी हांव खायना. शोरमा पिझ्झा बर्गर मेरे को ऐसा कुछ नहीं चलता है. वयर पळयात पावसान कसो काळोख केला तो. आनी आमी हांगासर येवन बसल्या. सगळ्या वाटेन भुरगीं बरीं खेळटात. सगळ्यो भुरगीं आनी पेरंट्स एन्जॉय करता भुरग्यां वांगडा. आनी आमगेले बाय बाय लोकांक पळयता भुरग्यांक खेळटा ते. आपले हॅलो हॅलो सगळीं भुरगीं सगळ्या वाटेच्यान खेळटा. हांगाच न्ही पळयात फाटल्यान बी सगळ्यात बरे बरे ऑप्शन्स आसा खेळपाक बीन. आमगे बायेक आजून कांय कळना न्ही ताका लागून आमी ताका घेवन बसल्या हांगासर मातशी एंटरटेन जावनी अशें म्हणून. आनी एक्चुली बिचार वतले म्हणल्यार बारीक बारीक पावस पडटा म्हळ्यार थेंबे पडटा पावसाचे. सो थंयच्यान मागीर धांवत येवपाक पडटलें न्ही बायक घेवन ताका लागून आमी हांगासरच बसल्या. मातशें हांगासर बसता आतां. केस पळय गेल्या न्ही. हा पावस मोठो येयलो. वारो मारता वारो. वाऱ्यार पावसय सो आमी न्ही आशिल्ली तशी परत कारवार मार्केटान जी आसा पळय ती येयली. थंय बसलेली बिचार. बाबा राव रे. हिका पळयात टिश्यू पेपराची पिशवी घेवन थंय बसलेली न्ही. गोबी बी नाका म्हटलें. मूड नाशिल्लो आयज गोबी खावपाचें शेवपुरी बीन. हो बी आपल्या नाका म्हणपा लागला. आपल्या शोरमा जाल्यार जायो अशें म्हणपाक. हांवें म्हटलें आतां थंय काय शोरमा मेळना मार्केटान येवपा पडटा अशें. नाका नाका म्हणटालो आयज म्हळ्यार चल या अशें म्हणलें. खूब तेंप जालो भायलें बी कांय खावना आनी अशें करून खंय वचप बी जायना. आतां येयल्याच न्ही परत स्पेशली खंय वता तेन्ना अशें म्हटलें. आनी तेजो न्ही भायलो खावपाचो मूड बी रॅरली असो येता. चड अशें ताका भायलें बिले कांय जें आसा पळय तें लायक जायना. सो तो शोरमाक पळयात फाटल्यान थंय अशी गर्दी पडल्या. आमी आयल्या हांगा ताज फूड कॉर्नरान कारवार. खूब जाणांक खबर आसतलें. सो तो शोरमा हाडपा. हांव शोरमा बी खायना. शोरमा पिझ्झा बर्गर चीज मायनीज हांव तसलें कांय खायना. म्हाका लायक ना तसलें. सो तो शोरमा हाडपाक गेला. तर बाय पळयात हांगासर सगळें हें करता. म्हळ्यार ताका बेजार येयलो बसून बसून. टिश्यू पेपराची पिशवी घेतल्या आनी कितें अशें करून भायल्यान लोकांक हय उय करता म्हाका बुड्डिता. पळय कितले वेळ म्हणून बसतले. आतां ऑलमोस्ट 20 मिनटां सुमार जाली तो गेल्यार. 20-25 मिनटां सुमार. आनी आमी हांगासर आसा. पावली आमी घरा. आयली उदोळ आयिल्ली. आतां न्ही उदोळ जालें अर्दवर सुमार येवन येयली. आनीक भाजी बी अशी कांय घेवना. येता आसतना न्ही वाटेर बाय जें आसा पळय तें न्हिदलें. म्हणल्यार सगळें न्हीद येवपाक तुमकां जर खबरच आसा न्ही खंय गेले येयले म्हणटकीर गाडयेन बसली की ताका पयलीं येता न्हीद. न्हू रे बाबा पयलीं ताता करता आमी गाडयान. सो ताका न्हीद आयली. सो तें न्हिदलें. सो मागीर आनी गडर बी आनी हांवें भाजी बिजी कांय पळयना. हो म्हणटालो आपूण घेता बाय तूं कितें घेवन येना जाल्यार आपूण घेवन येता तूं बस गाडयेन अशें म्हणून.
हांवें म्हणलें नाका आसूं अशें म्हणटा न्हिदला न्ही म्हणून. हा रे हा कळ्ळें. म्हटलें तें न्हिदला न्ही आसूं अशें म्हटलें. आनीक आतां ताका भूक लागली आतां तेजे हेजे टायम गेलो. सो खिचडी केल्या तेजी हांवें येवच्यान पयलीं खिचडी दवरली करपाक. सो रावपाक पडटलो किद्याकूय धरता न्ही आतां आनी उबें रावता. नायटी जाल्यार नायटीक धरता. अशें कितें कपडे दिसले कपडे दिसले जाल्यार कपड्यांक धरता. ताका आतां हांव हांगासर बसलां न्ही म्हणल्यार अशें तेजें आपणाक धर. सो ताका भूकय बी लागतली आतां. मम्मम खावपा जाय खिचडी केल्या हय. सो खिचडी करून दवरला आतां ती लायता ताका. आनी कांय हाडलें ना येता आसतना जे शोरमा हेणें घेतलो खालो आनी तो पयलीं लायता आनी बाकीच्या फ्रिजान घेता. आतां फाल्यां मंडे. फाल्यां मातशें बारीकशें एक फंक्शन अशें न्ही बारीकशी एक हें करपाचें आसा बायेचें. सो मागीर तें तुमकां फाल्यां सांगता कशें कितें तें कित्याक लागून कितें करता तें बी फाल्यांच्या विडियोन कळटलें. सो तेजीच थोडीशी तयारी जे सगळें ती करपाक जाय म्हाका. ओके सो तेच्या पयलीं आयचो विडियो हांगासरच एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे विडियो घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे विडियो अशेंच पळयत रावात. विडियो आवडल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. पडटलो नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हेनी अशेंच करता कित्याकूय धरता आनी अशें करून उबें रावता मागीर पडटा तकलेन डू करून. बाबा तकलेन पडटा मागीर डुब्बा जाता. पडटलें पळय अशेंच करता. सारकें बस सगळ्यांक सीव कर टाटा कर शिव कर शिव म्हण सीव कर मरे सीव कर ना. अशें करून धरता तेच उबें जाता. कितें बाबा बॅलन्स जातलो ना जातलो तशें कांय ना.